म्हापशेच्या आमदारान इतली वर्सां म्हापशा शारांत कांयच उदरगत केल्ली ना। म्हापशान जी उदरगत जावंक जाय आसली ती अजून जाल्ली ना असो आरोप म्हापशा काँग्रेस ब्लॉकाचे अध्यक्ष विजय बिके हांणी केला। तशेंच म्हापशे काँग्रेस ब्लॉकान भाजपाचेर सादर केलें आरोपपत्र। हार्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमच्या गोवा प्रदेश काँग्रेसान चार्जशीट लॉन्च केल्ली। ती आमी चार्जशीट त्याच्या वांगडा एक म्हापसाची चार्जशीट केल्या आनी पयलें आसतलो की बाबूश कसो न्हिदला आनी हे सगळे कावन्सिलर कशे घोटाळ्यान आसा ते। जेन्ना म्हापशा आसल्या शहरान इकनॉमिकल इतली पोटेन्शियल आहा, ट्युरिजम आसा त्या सायडीक बार्देजान, तरी आसतना आमी पळयता की म्हापशान कितें दुर्दशा जाल्या ती। पण हो बाबुशाक आतां उठोवन जागपाची ना, कारण ताका तेणी आतां कॅनडा आनी खंय तरी वचपाची गरज आसा। तेन्ना लोकांनी खुबशे पळयले की हे सरकार कितें आसा तें, आनी ह्या सरकाराक खूब शिकोवपाक। तशेंच आमी ह्या चार्जशिटाचेर बरयलां की जितले प्रोजेक्ट येयले पळय आनी जितले प्रोजेक्ट हे बाबुशान इनॉग्रेट केल्या पळय ते सगळे काँग्रेस सरकारान दिला। काँग्रेस सरकार म्हणटा पळय ती सगळ्याची उदरगत आनी डेव्हलपमेंटाची सरकार। ज्या जाग्यार ओपोजिशन सुद्दां आसलो जाल्यार प्रोजेक्ट हाडटले। परत एकदां आमी एक लोकांक हे आश्वासन दितले की तुमी जर काँग्रेस सरकार येतलो जाल्यार हेच्या परस आनी म्हापशाची उदरगत जी उरल्या आनी ते केन्ना जावंक ना तेच्या वयर करतले।